आयचो शुभ वर्तमान आमकां एक सोबीत धाकटुली पूण एक बरी शिकवण दिता. आमी जाणाय आमच्यो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक पाद्री लागीं हाडटात बेसांव घेवंक. तेच भाशेन ज्यो देवाच्यो बायलो आसात, ज्यो बायलो आसात न्हू, आपल्या भुरग्यांक घेवन तांच्या धर्मशास्त्र्यां कडेन तांच्या राबायां कडेन हाडटाल्यो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयतात ह्योच असल्योच आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घेवन जेजू लागीं ताचो हात पेकोवणेचो हात दवरूंक ते हाडटात. कित्याक जेजू जावन आसा एक महान व्हड रेबाय. पूण जेजूचे शीश तांकां आडायतात आनी तें पळोवन जेजू तांचेर निराशी जाता आनी हीच परिस्थिती घेवन तो तांकां आनी आमकांय एक बरी शिकवण दिता. तें म्हणल्यार जेजू आमकां सांगूंक सोदता की ताच्या स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलीं जाल्यार आमी भुरग्यां भाशेन जावंक गरजेचीं. आमी लिटरली भुरग्यां भाशेन जावची न्हय, भुरग्यां भाशेन वागची न्हय, पूण भुरग्यापणाचे भुरग्याचे जे गूण आसात ते आमच्या जिवितांत लागूंक गरजेचे. हे गूण कसले काय? पयलें म्हणल्यार काल्तिकाय, निरपराधी, ल्हानपण, ल्हानविकाय, उगट्या काळजाची, कितें शिकोवंक तयार. जशें आनी आपल्या आवय बापायक जशें ती तांचेर विस्वास दवरतात तेच भाशेन आमी देवाचेर धरूंक आयज ह्या भुरग्यांच्या आदारान भुरग्यांच्या उदाहरणान जेजू आमकां सांगता आमच्या जिवितांत हे गूण आमी आपणावंक गरजेचे. हेंच आमी आमच्या सुपुरल्या भुरग्यां कडल्यान शिकूंक जाता. आनी हेच गूण आमी आमच्या जिवितांत आपणायले जाल्यार आमी देवाचें उतर, देवाचें शुभ वर्तमान आमच्या जिवितांत समजूंक पावतले, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आपणावंक पावतले. आयज आमी आमचें जिवीत जियेता आसतना आमी हेच भावार्थान आनी हेच विस्वासान जियोया की आमी जावन आसात देवाची मोगाळ भुरगीं. आमच्या बावतिजमा वरवीं जेजून आनी देवा बापान आमकां आपली भुरगीं केल्यात, आपली पूत आनी धुवो केल्यात आनी आमकां एक ताची फामील कशी आमी जाल्या. तर आमी ह्या जिवितांत जियेता आसतना एक बरें जिवीत जियोवंक आमी मागुया. तर आयज आमी नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं कृपा मागुया की आमकां ह्या सुपुरल्या भुरग्यां भाशेन जीं आपल्या आवय बापाचेर विस्वास दवरून आसतात तेच भाशेन आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक, देवाचेरूच भावार्थ दवरूंक आनी ताच्याच आदारान आमचें जिवीत चलोवंक मागुया.